नाही बट तुमची काय रिप्लाय ना तेका बट अशें कितें जालां म्हणजे अशें डिफरन्सीस आसा बीन तू दिसता बरें डिफरन्सीस आसा कितें डिफरन्सीस कोणा कडेन ना आमी एक परिवार न्ही बट तांच्यांनी ओपन एक स्टेटमेंट दिला की विश्वासान घेना बी अशें म्हणून टीसीपी खाते विचार ओके कॉन्फिडन्स घेना बाबूशान ही अंतर्गत कितें हे चल्ला अशें दिसता तुमकां इंटरनल फायट किंवा अशें कितें ओडीपी मिटींग जावना म्हणटा आमदारांक मंत्र्यांक कोणाक विश्वासान घेना तुमी अशें म्हणटा तुमची रिप्लाय काहीच ना तर एक तरी कमेंट एक तरी कमेंट कितली सांगा कितें रिएक्शन दिवप आयचे मिटिंगेचेर कितें सांगताल तुमी गडकरी हांणी एड्रेस केला एकदम बरी गोष्ट कितें नितीन गडकरी जसं नेतृत्व आनी आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री आज गोंया खातीर इतले 50,000 कोटीचे त्यांनी आता कमिटमेंट केल्ले आसा आनी तुमी पळयता की जे कितें आश्वासनां नितीन गडकरीजीन दिल्ले आसा आनी आमचे जे देशाचे प्रधानमंत्री जे दिता रोड नेटवर्क रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी बी आतां 70चो एक बायपास हे करून घेवपाचो थ्रू केरी आमी ते करपाक आमी आतां आनी तेंचे कडेन आमचो विशय दिला त्याच बरोबर काल पेडणे जे तेणी अश्युरन्सीस दिल्ले आसा आयज बोरीचो ब्रीज आसूं आनी कितें मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या स्टेटी विशयी सगळ्या गोष्टी सांगलेले आसा म्हाका दिसता एक तरेचें नेतृत्व जे कितें ते उलयता ते करून आमकां दिल्ले आसा आनी कितें आहा जेन्ना रस्ते नाशिल्ले जेन्ना ब्रिजीस नाशिल्ले जेन्ना फ्लायओव्हर नाशिल्ले तेन्ना आमकां इतले वरां लागतली मडगांव बी आमी ते कितें आसता लोकांचे आमी सगळे विसरता त्यो गोष्टी एकदा ते तयार जाले आमी त्याच ब्रिजीर वयता पूण ते केले कोणी हे देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजीचे सरकार आनी आमचे नेतृत्व जे आयज हे सगळे करून आमकां गोंयांत दिता ते नितीन गडकरीजी हे एकदम तेंचे खातीर म्हाका दिसता आमी सगळे गोंयकार हे आभार व्यक्त करपाक जाय कित्याक देशाचे प्रधानमंत्रीचे सरकार आनी तेंचे नेतृत्व गडकरी साहेबांचे आमकां हे सगळे गोष्टी गावतात आनी म्हाका दिसता की खुबश्या गोष्टी तेंचे मनान आहा आनी तेणी विचार केल्ले आसा आनी आमकां इवन आमचो चल्लो हो रोड आहा ते फुडें वचून वायडनींग बी कशें करपाचें ते हायवे कसो हे करपाचो म्हणजे आमचे गोंयच्या लोकांक एक शॉर्टकट बेळगांव वचपाक आनी कमी हेज्यान आमकां गावतलो हे सगळे गोष्टी चर्चा आसात आनी आमकां बी दिसता की ह्या तरेचे नेतृत्वान ते जेन्ना जेन्ना कितें शब्द दिला रायट फ्रॉम मनोहर पर्रीकर टायम ते आमचे करून आमकां दिल्ले आसा ते काम आयज पर्यंत गोष्टी चालू आसा आनी एकदम बरें नेतृत्व जे आमकां आयज तेंच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांक भरपूर फायदो जाता आनी एक ताणें मुद्दो मांडलो म्हणजे फायनान्शियल ऑडिटा परस परफॉर्मन्स ऑडिट इम्पॉर्टंट म्हणटा ते तेंचे पेक्षा अनुभवी ते जे कितें म्हणटात तशेंच ते करपाक जाय न्ही कित्याक तेंचे कडेन ते सगळे देशभरान तेंचें काम चल्लां रायट फ्रॉम जम्मू काश्मीर टील कन्याकुमारी पर्यंत तेंचे सगळे कडेन कामां चल्ल्या आसाम नॉर्थ इस्टान कामां चल्ल्या तेंचेच अनुभव तेंचे जे विचारधारा हे जे सगळ्या गोष्टींचेर नियंत्रण दवरपाक म्हाका तर बायपासचं किती कोटी प्रपोजल आमी पत्र दिलेलें आहे ते आमकां खंयचो एक्झॅक्ट मुवमेंट खूब होता तितून हातून गांवांतून ते कसं हे करायचं ते विचार करून कशें प्रपोजल बाबा दिला ते रोड प्रपोजल दिला की ह्या तरेन की आमकां ते बायपासचं एक्झॅक्टली इंजिनियरान दाखोवन दिला ते कशें हें करपाचें म्हणजे लोकांक गांवांत त्रास जावं म्हणजे हेवी ट्रान्सपोर्टेशन आहे थंयच्यान वयतात फोंडाच्यान बी वयता ते ओके व्यवस्थीत कशें करपाचें ते लास्टाक तेंचेच इंजिनियर ते योग्य तरेन ते घालून आमकां दिवंक शकता आणि सर काल एक एमओयू तुम्ही आयजीबीसीचे ग्रीन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट मोठे प्रोजेक्ट जे असतात आयजीबीसी तर आम्ही ऑलरेडी करार केलेला आहे आणि ते करार कसं इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आम्ही करणार आहे मोठे इमारती जेव्हा येतात ते इमारतीमध्ये ग्रीन किती आम्ही हे करू शकतो म्हणजे झाडं लावायपासून ते ग्रीन एनर्जी आणि सगळ्या गोष्टीचे आम्हाला ते सर्टिफाय केल्यानंतरच प्लॅन पास होणार म्हणजे ॲन्युअल फायनल द्यायच्या पूर्वी ते सर्टिफाय करतो डेंग्यू सर डेंग्यूचे चालू आहे ना मध्ये रोज पोस्ट बघतात मी प्रत्येककडे आम्ही करतो म्युन्सिपॅलिटीला बी सांगितलेलं आहे सगळीकडे सांगितलेलं आहे सगळं चाललंय व्यवस्थित चाललंय म्हणून मी म्हणू शकत नाही प्रयत्न चालू आहे ते कंट्रोल काँग्रेसान पीसीपीची एक अपडेट केली की पीसीपी सारखे जायना पीसीपी जे प्लॅनिंग आसा किंवा जे कन्वर्सेशन जाता ते सारखे जायना काँग्रेसीन टिका केल्या काँग्रेसच्या विरोधी पार्टीचे कामच ते विरोध करपाचो ते वाईट धरप नसतं कित्याक आसता ते तांकां मुद्दे जाय तांकां मुद्दे आतां मुद्दे घेवन फुडें वयता काय कितें फाटीं वयता ते तांचो विशय तो म्हाजो विशय न्हू हांवें जें कितें उत्तर दिवंक जाय आनी काँग्रेस पार्टीचे खुबशे लिडरांनी जे कितें सीसीबी कडल्यान मदत घेतलेली आसा ते बी हांव विधानसभेत हांव सांगतालो सरकार लोकांचे अधिकार प्रत्येकाक आपलें काम करून घेवपाक
हांवें बेश्टे फकाणां म्हणून सांगलें विधानसभेक की गव्हर्मेंट हॅज टू रिप्रेझेंट ऑल द पीपल. म्हाजेर कोणी विरोधी पक्षांची टिका केली म्हणून त्यांची कामां बंद जावची ना. तुमची कामां बी जावंक जाय. लास्टाक बीजेपी सरकार कामां करता आनी भारतीय जनता पार्टीची जी नीती आहा त्या नीतीच्या अनुसार कामां करता. मुख्यमंत्री कॉन्फरन्सान घेवन आनी तनावडे साहेब कॉन्फरन्सान घेवन जर वयर सकयल कितें करपाक जाय इंटरनली पार्टी कितें गोश्टी त्या आमी इंटरनली आमी सॉल्व करता. ते कांय गोश्टी वायट धरप नासता. पूण केन्ना केन्ना आवडटा भोव बायलां मदीं झगडी जातात. आता बापू जाल्यार माझे रिलेशन खूप वर्षाचे भोव बायल सारकेच आहा आमी. त्याची काय आता कितें नवीन काय ना. थँक्यू. गोष्टी ते साधारणपणे बऱ्या रितीन ते सोडत विश्वजितान एक कमेंट दिला होता की बाबूश आणि आपले असे काय ना आम्ही दोघांना लायक वाईफ अँड हजबंड फाईट We'll settle our issue of wife and husband. But it is a domestic matter, no? but exact issue I think we will talk. Let us not aggravate the matter. We'll talk about it. but तुम्ही सॉर्ट आउट जातले म्हणल्यार तुम्ही उलयतले तेंच्या आमकां उलोवपाक कांय ना न्हू. हांव कोणा कडेन उलोवपाक तयार आहा. नथिंग लायक. इट इज ओनली सर्टन थिंग्स शूड बी चेंज. दॅट्स वॉट आय एम ट्रायंग टू आस्क. ओके. नथिंग मोर दॅन दॅट. ओके. म्हणजे तुम्ही सकाळी म्हणटा तशी की मिटिंग्स बीन जायना त्यो सगळ्यो जावपाक जाय. I think everything is a proper procedure should be followed. That's what I'm saying. ओके. सो तुम्ही उलोवपा रेडी आसा चर्चा करपाक Definitely. कित्या They are विशयाचेर. colleagues, no? There is no this thing about it. Okay. I'm only saying that certain things should be transparency should be in certain things. That's it. तुम्ही पॉइंट्स कितें हे केला तांकां सांगपाक. सो नेक्स्ट टाइम जेन्ना तुमची मिटींग Points सांगपाक कितें आहा that discuss we will discuss on the this only the same thing what I have spoken. The same thing will be discussed. उलोवप जालें मागीर तेंच्या वांगडा. आतां उलोवप जालेलें. आता ओदर तुम्ही उलयल्या उपरांत उलोवप जालें आतां. जालें. तुम्ही उलयलें काय तेणें उलयलें कितें म्हणटा. See, we are like a family, so there is not a this thing, no? We are colleagues. ना सेम त्यांच्यानी असंच Yeah. कमेंट केलं. I know Vishwajit not now. Much before he was in politics. When he was in Congress and independent. Much before I was also in politics. So that is the time I know. There's no issue.